तू म्हाका ऑपरेशनाक असिस्ट करूंक येयला वो मास्क घालूंक येयला तुजी ना ते प्रेम गांगीत रांद येयली ना ऑपरेशन कोताना रगत उसडून पडल्यार तेगे रगता खबर सोड पय तुका रगत रांदले रगत नसा काळकुटीचे ओ मार्कस ओय नाना को सांगून येईल मरे तू लाईन घेतला उभा ना म्हणून आवाज येऊन नाही मार्कस ओ मार्कस आपले किती आंडोला आशा तू काय करतो ना इंग्रजीचा माझा पायावर काढो मुझे माय सुई भी तो म्हज्या संग आतां कॉमेडियन सॅली आसा जाणें हांसोवपाचीं पिल्लां लोकांक दिल्यांकूच सॅली खरेंच तुमी तुज्या काळजांतांनी कॉमेडी केल्या हय काळजांतान आमी कॉमेडी केल्या आनी हाजी कॉमेडी करपाक आमकां बरी उमेद दिशिल्ली कित्याक पयले फावटी म्हाका हंबट मेळ्ळा आमगे सुप्रिमो मेळ्ळा आनी तेणें आमकां बरें हेल्प केलें आनी आमकां बरे भशेन दाखयलें आनी म्हाका बरें चललें आमी एक युनिटी बरी जाली आमगे कॉमेडी हय आनी लोकांक कितें तरी केन्ना म्हटलां ना लोकांनी आमकां म्हळें कॉमेडी एकदम बरी जाली आनी कॉम्बिनेशनूय बरें जालें म्हणून सांगलें आमकां म्हणटाच तूं खुशाल आसा हॅपी देव बरें करूं थँक्यू तुकाय थँक्यू आनी म्हाका खुशालपण भोगता की आमचो चड फामाद आमचो कॉमेडियन हांबट हाज्या बराबर हांवें धाकटीशी भुमिका केली आनी इतली उमेद भोगली की लोकांक येदेशे पड्ड्यान ताणें आनी हांवें भरपूर हांसयलें पूण तेज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरप आनी लोकांच्या कानार पडप म्हणटा ती चड गरजेची आमी कितें बिश्टे आसताय म्हणून आनी हो तियात्र बरो जालो बरीं कांतारां आसलीं बरी मॅसेज आसली आनी 50 शो जाले म्हणून हांव पयलीं स्वता देवाकूय आर्गां दितां आनी लोकांकूय शाबासकी दितां ह्या कोरोजमाच्या काळांत लोक येवन हो तियात्र पळयलो म्हणून आनी 50 शो देवाचे कृपेनूच आमकां फावो जाले म्हणून देव बरें करूं मार्कुस काय करूं एक विनोदी कलाकार कसो पिसुळलेली फुलां हातूंत तूं भाग घेता म्हणटच तुजे अनुभव तुका कितें दिसता हो तियात्र खरेंच तुका बरो लागला बरो लागला आनी तूं आमच्या ऑडियन्सांक कितें सांगूंक सोदता हांव सांगूंक सोदतां जायत्या भुरग्यांनी असले तियात्राक भाग घेवचे आनी म्हाका डायरेक्टरांनी तांकां वयर काडचें म्हणून देव बरें करूं पिसुळलेले फुलां हातले एक कॉमेडी कलाकार विनोदी भुमिका करून ताणें जायत्या तियात्रांत वेगवेगळे पद्दतीन लोकांची काळजां जिखून घेतल्या बाय जुआना ह्या तियात्रांत जेन्ना तूं विनोदी भुमिका करता तेन्ना तुज्या मनांत कशें कितें आसता की लोकांक तूं कशें गुटलावन दवरतलें लोकांक गुटलावन म्हणल्यार म्हाका सपोर्टींग बरें आहाय आमचो हांबट बाबा आहा सॅली आहा आनी तेंचे बगले म्हाका एक्टींग करपाक एकदम उमेद भोगता आनी ते दोगता तेचोय म्हाका बरो सपोर्ट मेळटा आनी त्या उद्देशी म्हाका एक्टींग करपाक एकदम बरें दिसता तेंच्या आदारान देव बरें करूं झेवियर पिसुळलेली फुलां हो लॉरीचो तियात्र तुमी ताचे 50 प्रयोग केले लोकांनी तुमकां उपट प्रतिसाद दिलो हाचे फाटलें कारण कितेंशें दिसता पिसुळलेली फुलां फॉरेंस लॉरीक हांव वालो दिता
हो तियात्र तेजो जावन आसलो सारको एकदमच बरो आनी गेले त्या पाटीकूय तेजो तियात्र तेजें नांव कागदाची फुलां तोय तेजो तियात्र बरो आसलो पूण ह्या पाटीक आमी 50 शो कंप्लीट केले सो इवन तियात्र बरो सारको बरो जाला कॉमेडी सायड बरी जाल्या कांतारां सायड बरी जाल्या हें सगळें बरें जालां म्हणून सगळेंच बरें जाता देव बरें करूं टोनी द रिबंदर ह्या तियात्रांत एक कांतोरिस्ट कसो वावुरता वेगवेगळी तरेचीं कांतारां दुओ दुएर त्रिओ क्वार्तेर हातूंत जायतो जो वांटेकार आसता म्हणटच ह्या तियात्रांत तुजो कितलो वांटो आसा खरेंच म्हाजो तियात्र म्हणल्यार दोनी हांव देवा वयरूं कांतारां म्हणटा आनी ऑडियन्स रिस्पॉन्स तुका कसो ऑडियन्स रिस्पॉन्स भरपूर मेळटा कित्याक दोनी सोंगां एक दुएट म्हटलां हांवें आंतोनेता बराबर आंतोनेती मायणा आनी हांव सोलो म्हणटा एक सो दोनी कांतारां जावन भरपूर क्लॅप पडटा लोकांचे रिस्पॉन्स भरपूर मेळटा आनी इवन आमकां लोकां फिडबॅक पासून भरपूर मेळला बरी दोनी बरी कांतारां म्हणून इगोर्जेनेर म्हज्या संस्काराक रोडटाली ती रोडटा ती म्हज्यान पडूंक जायनासली तिच्या वावतेल्या दुखांतल्यान तुजो उपकार दिश्टी पडटा अरे फादर तसले ओकले म्हज्या जिवितान आयले कितल्यो आनी गेले कितल्यो जाल्या त्या ओकला मदें आनी डेबरा मदें कितें अंतर आसा तू मोची घरान येवन ताका अपमान करू तू आमचो कोण म्हणून वाटेर कोणाक एक्सिडेंट जालो जाल्यार ताका आमी उखलून व्हरोन हॉस्पिटलान घालतात तो आमचो कोण म्हणून वळप जमनीचेर पावस पळयता जमीन ताची कोण म्हणून तूं बांय कितली खोल मारता तें चड गरजेचें न्हय पूण बांय उदक कितलें आसा तें चड गरजेचें तूं बोंगल्यान न्हीद वो झाडाच्या मुळान न्हीद तूं खंय न्हिदला तें चड गरजेचें न्हय पूण तुका न्हीद कशी पडटा तें चड गरजेचें तूं म्हाका आपोवन हाडलो आनी अपमानाच्या उतरांनी पिजलो पूण अपमान तुमी म्हाका करूंक ना जेजूक केलो तियात्राचें सेटींग करपी आमचो साल्ढाणा म्हज्या सांगाताक आसा साल्ढाणा बाब ह्या तियात्रांत तुवें तुजें सेटींग केलां ह्या तियात्राचे 50 प्रयोग जाल्यात ह्या तियात्रांत कशे पद्दतीन तुवें सेटींग केलां ह्या तियात्रांत म्हण चडशें हांवें व्हडलें कांयच करूंक ना आमचें पावसाचें कितें सेटींग उरलेलें तें आमी सगळें एकठांय करून डिजायन करून एक तयार केलां आनी ह्या सेटिंगाचेर तूं खरेंच खुशाल आहा ह्या सेटिंगाचेर हांव भरपूर खुशाल आसा म्हज्या सांगाताक पायटी दे नावेली आसा हो तियात्रांत बरे तरेची लायट वापरून लोकांची मनां दिपकायता पायटी ह्या तियात्रांत तुका खंय बरो चान्स पडला बरी लायट करूंक बरी लायट करूंक म्हणल्यार आतां लॉरी एक्टींग जालो अजून जालें ना आतां जातलें सेकेंड हाफाक जाता थिंग म्हाका एक लायट यूज करपाक मेळ्ळ्या ते भाशेन टोनीन आपणा गेले सीन केल्यो ते सिनीचे म्हाका लायट इफेक्ट बरे भाशेन करपाक मेळ्ळो आनी तशें एक भायल्यान एक झोनेला बरी डेकोरेशन आनी सेम फायल्यो बी गायन हें केला तेजे म्हाका भायल्यान लायट घालना आनी मातशें दुसरे भाशेन करपाक म्हाका चान्स पडलो देव बरें थँक्यू खोडेगांव संगीतकार तिओ आल्वारीस एक वेगळीच नामना आसा फिल्मांनी ताणें संगीत दिलां आयज ह्या पिसुळलेली फुलां ह्या तियात्रांत तो संगीत वाचता म्हणटच संगिता वयर तुजे अनुभव हे खरेंच तुमी जें संगीत केलां ते ताचेर तुमी खुशाल आसात आमी बरें हें नॉर्मलान दिल्लें सगळें संगीत आनी तितून हांवें मातशें हें केलां आनी आमी बरें हें केलां हय आनी ब्युटी हाडल्या हाका आनी हो जो तियात्र तूं जेन्ना पळयतालो तुवें ह्या तियात्राचे 50 प्रयोग पळयल्यात म्हणटच तियात्र तुज्या काळजांत खरेंच रिगला तियात्र बेस्ट तियात्र
आनी सगळ्यांनी बेस्ट एक्टींग केलां. ह्या तियात्रांतले खंयचो भाग तुका चड आवडटालो? सुबेज भाग म्हाका तेजो आंतोन्याचो तो ते पिशा भाशेन उलयता पळय तें एक, आनी आमचो लॉरीन एक एक्टींग केलां तें हेजे एबोशन हें तें एक. ते सगळ्यांनी बरी एक्टींग केल्या, पूण म्हाका सुबेज आंतोन्याचें आनी रोजीचें पार्ट बरी लागलें. सकाळी चाव पिवन जातूच हेरळ पेपर वाचूंक बसलो, पोत्रांचेर सगल्यो खबरो मेवता, बारीकसाणेन त्यो वाचतालो. गोंयान आमच्या तियात्र कितले पळोवन हांव खुशाल जातालो. गोंयान चोरयो गिरम्यो कितल्यो वाचता वाचता दुखी जालो. काळीज म्हजेर रडले मरणाचे पेचेर मेल्ल्याचे फोटू पळयता. 18 वर्साचे चेडू एक मेलेले, हांव त्या चेडवाक वळखूंक जाणा. न्हवऱ्यान ताका सोडले ते वीक पिवून मेले, कर्तुबीन देवाक मानवंक ना. पूण पुत्रांचेर फोटू लॉर्ड आय एम कमिंग होम तुका देवान दाखोवंक ना. पिसोळलेले फुलां ह्या तियात्राचो डायरेक्टर लॉरी ट्रावासो आपल्या लेखणींतल्यान एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र पिसुळलेली फुलां हो ताणें पालकाचेर हाडलो आनी हाचे 50 प्रयोग केले. लॉरी हें लिखाण तुजे तकलेंत कशें कितें आयलें? म्हाका एक समाजाक एक बरी मॅसेज दिवपाचें आसलें एबोशनाचे वयर. हाचे खातीर हो तियात्र हांवें बरयतना एबोशन एवॉयड करचें हें मनान धरून हो हांवें तियात्र बरयलो. म्हज्या कलाकारांक लागीं दिलो आनी तांणी बरो वावर करून तो तियात्र सुपरहीट केलो आनी ही मॅसेज आख्ख्या संवसाराक पावली. हाचे खातीर हांव खुशाल. लॉरी आनीक एक गजाल, वचत तुवें हो तियात्र पॅक केलो. हो तियात्र पॅक जावपा फाटलें कारण कितें? कारण म्हजे आर्टिस्ट, आमचो वावर, म्हज्या आर्टिस्टांनी वो संगीतकारांनी वो सगळ्यांनी आपलें 100% दिलें. सगळ्यांनी हांवें तियात्र बरयलो, कलाकारांक दिलो. तांणी हांवें जें कितें बरयल्लें जें तांच्या तोंडांतल्यान भायर काडूंक जाय आसलें हें म्हज्या मनान आसलें तशेंच तांणी तांच्या तोंडांतल्यान भायर काडलें आनी ह्या समाजाक 100% दिलें. कॉमेडियनांनी, कांतोरिस्तांनी, पार्टिस्तांनी आनी म्युजिशनांनी 100% दिलें. हाकाच लागून तियात्र सुपरहीट जावंक पावलो. होय. आनीक आयज तुवें जायत्या मुखेल पावण्याक कशें जायते नामनेचे मनीस तुवें तांकां येवकार दिलो आनीक तांच्या हातांतल्यान तुवें तुज्या सगळ्या आर्टिस्टांचो भोवमान केलो. हाचे म्हटलें हाचेर तूं कितलो खुशाल आसा? हांव खूब खुशाल आसा कारण आमचे मदें जायते आयज गेस्ट आसात. मेंगलोरच्यान आमचो एरिक ओजारियो बाबा आयिल्लो आसा. तो माणसोपणाचो तो गुरगन जावन आसा. आनीक ही खुशालकायेची खबर हांवें ही खुशालकाय म्हज्या संगाताक म्हज्या आर्टिस्टांकूय वांटल्या कारण आर्टिस्टांक लागून हो तियात्र सुपरहीट जावंक पावलो. हाचे खातीर म्हाका दिसलें म्हाका जो लोकांनी रेस्पेद मान दिलो तोच रेस्पेद मान हांवें म्हज्या आर्टिस्टांक दिवंक जाय. हाचे खातीर हांवें सगळ्या म्हज्या आर्टिस्टांक फेलिसिट केलें. होय. आनीक निमाणें सोंपयता आसतना आमचे जे ऑडियन्स जाणें तुका खान मारलो तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हज्या तियात्राक हजारांनी लोक जालो. तियात्र हावसफूल जाले. हेच परी सगळ्या तियात्रांक लोक जावचो. कोंकणी मायभास जिवीत दवरची, कोंकणी मायभास सांबाळची हेच म्हजें आवडे. लॉरी तुज्या ह्या बऱ्या विचाराचेरूच आयची माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तेवतन बाब तुका चडांत चड देव बरें करूं कारण हे आमकां तियात्रिस्तांक कलाकारांक हे चॅनलाचेर दाखोवंक तूं खूब वावुरता. हेच पर्यंत देवान तुका साऊथ भलायकी दिवची आनी कोंकणी तियात्रिस्तांक ह्या तुवें चॅनलाचेर दाखोवन कोंकणी मायभास जिवीत दवरपाची तजवीज करची. देव बरें करूं. आदिवस.